काजूमळ दाट सांगोळेच्या लोकांक शेती वेवसाया खातीर उदक मेळना। 70 ते 80 शेतकार सांगोळ्यात शेती वेवसाय करतात। उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी उदक सोडटात, पूण लोक आडे घालून उदक आडायतात आणि ह्या काजूमळ दाट सांगोळेच्या शेतकाऱ्यांच्या शेतांत उदक पावना अशी कागाळ ह्या शेतकाऱ्यांनी केल्या। शेत पसोवपाक आयले आणि निमण्या वेळार शेतां सुक्यार पडिल्ल्यान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष सांगोळकार हाणें उदका स्रोत खात्याचे कनिश्ठ अभियंते हाडून शेताची पळोवणी केली। उपरांत ताणें पंचायती मार्फत येवपी एका बांयत पंप घालून शेता खातीर उदका पुरवण करपाचें उतर शेतकाऱ्यांक दिलां। उदकाचो प्रॉब्लेम जाला। आमकां वर्सा उदक पावतालें पूण अंदून सामको चड शॉर्टेज जाला, उदक पावना। आमचे 70 हे आसा सभासद आसा, शेतकरी आसा, ते शेत रोयता, थोडे शेत रोयना। उदका लागून थोडे शेत पडींग दवरला आमी। ते आमकां उदक दिवचें हाडून सरकारान। जेन्ना मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आयले तेन्ना कितें सांगलेलें जेन्ना उदक मेळटलें म्हणून सांगलेलें। आतां तुमकां उदक मेळटा काय ना? उदक आतां मेळना पळय, कमी जाला शेताक। आतां जर उदक पावना शेताक जाल्यार शेतां तशीच उरतलीं, पोसोवचें ना। प्रॉब्लेम म्हणल्यार कसो आसा, आमचो स्टार्ट जाता कॅनल बिमळाच्यान आनी जें शेत जें आसा तें टेल एंडाक पडटा। हो आसा तो पोर्तुगीज काळीन जाल्लो आसा कॅनल जो आसा तो, आनी ताका कितें जाला की आतां सिपेजीस खूब जाल्या, टेम्परेचर रायज वाडला आनी त्या प्रमाणे कितें आसा, आमी उदक सोडलांच, तो आडे घालप चालू आसा, कोण पंप सोडलेले आसा कॅनलान। हेच्या खातीर उदकाचो हें खूब कमी जाल्लो आसा आनी एवरी इयर आमकां कितें जातालें, पावसूय मातसो थोडी मदत करतालो की रिलॅक्स जातालें, आमकां रिलॅक्सेशन मेळटा, बाय द टायम सगळें प्रॉपर जाता। सगळें म्हणल्यार आतां आमी कितें केलां की बाबा आमी आतां लोकांक पर्सनली विजीट करूंक लागल्या की बाबा तुमी आमकां हेल्प करा, की शेतकऱ्यांक आमी रिक्वेस्ट केल्या जे जाग्यार आडो घालता ते घालूं नाका, की उदक सरळ सगळ्यात बरे भशेन वांटून घेवया आमी आनी बरे भशेन सक्सेसफुली ते कल्टिवेशन जावन म्हणून आमी तेंचे कडेन मागता। आतां कितें शेतकरी कितें प्रयोजन कितें बांयचें कितें उलयताले बी? आतां तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की एक बांय आसा पंचायती मार्फत, ती आमी तांकां पंप सप्लाय करून म्हणून तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली, ती आमी तांकां हांगा तात्पुरती रोखडीच आमी तांकां दिता म्हणून पंप अरेंजमेंट करून, आनी सो दॅट ते तेंचे पीक येवचें बरोबर बरे भशेन जावचें जाल्यार आमी तांकां हेल्प करूंक रेडी आहा।